आता एक आमचे जे 33 kV ते फीडर येतात, टॉवर लाईन्स येतात, एकट्याची कॅपॅसिटी असली 185 एम्स, दुसरी असली 285 एम्स, एक असली another 250 amps. So it was not more than basically 550 or an odd amps capacity. आता जे न्यू बदल करून ते केबल्स घालता, capacity is going to be more than 1000 amps, meaning we can even have a 33 kVA substation here, which is the need of the hour. आता फक्त जमीन चोपा जाय, एकदा हे लाईन्स चेंज केले. You have seen the tower lines, they are sagging lines, एसको सकल देवंत आहे सारखे. So तेही आता इम्प्रूवमेंट आमकां जावन मेळ्ळे. Obviously when you improve the infrastructure, then power situation also is bound to improve. That's बरोबर I will take it on the war footing to identify land so that तांकां ओडेसा जर दिवन हिंगा सबस्टेशनूय तरी गायले जाल्यार आख्खे एरिया बऱ्या पडटले. आणि electricity is not something which can be stored, so you need to bring about upgradation of all sorts, whether it is a substation, whether it is your line, whether it is your 33 kV line, whether it is enhancement of transformers, increasing the capacity, putting new ones according to the load. हे सगळे चालूच असता. पण हांव जाणा माझे कॉन्स्टिट्युएन्सीन असले व्हडले प्रॉब्लेम हुयना. ओन्ली इनकमिंग वोल्टेज मातशें लो आहा जाल्यार आमकां हे प्रॉब्लेम जाता. पूण I think हे जे ऑलमोस्ट 49 पॉइंट समथिंग, ऑलमोस्ट 50 crores काम जे जालां, एक सगळ्यान व्हडलें काम जाता. And this impacts not only Dabolim, right from it impacts Sankwal, so Kottalim constituency, it impacts Vasco constituency. This line, this new line which is being changed from Sankwal up till Kadamba, so it impacts Vasco also. So naturally the power situation is bound to improve in all the places. चालूच आसा तुवें पळयलां सगळे कडेन केबल घालता, which there is going to be such a change in entire Goa in terms of development, far more than one can actually expect. पयलीं देव बरें करूं म्हणटा आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत सर आनी आमचो पावर मिनिस्टर सचिन ढवळीकर, आमचो लोकल आमचो पालक मंत्री नवीन गुडिनो सर, की आज खंय तरी आज जें काम स्टार्ट जालां चेंजिंग ऑफ कंडक्टर्स एंड ओवरहेड लायन, म्हणजे म्हाका दिसता 50 वर्सां हें काम पेंडींग आशिल्लें आनी आज खंय तरी सुरवात जाता. खूब बरें दिसता. हें काम सांकवाळ, दाबोलीम, वास्को आनी मुरगांव हे चारूय कॉन्स्टिट्युएन्सी कनेक्टेड आसा. त्या खातीर खंय तरी हें काम जेन्ना फिनीश जातलें, ज्यो लायटी पडट्यो वता नाजाल्यार फ्लक्च्युएशन्स जाता लायटीची ती कमी जातली आनी खंय तरी आमकां सगळ्या वास्कोकारांक एक सुरळीत लायट. तातूंत भितर पयर मार्चान अंडरग्रावंड केबलिंगूय आमचें स्टार्ट जाता. सो म्हाका दिसता खंय तरी हो गव्हर्मेंट सर्वांगीण विकास जाका म्हणटा तो करपाक आज भायर सरिल्लो आसा आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो फूल सपोर्ट डबल इंजिन जेन्ना आमी सरकार म्हणटा, म्हाका दिसता हाजो बेनिफीट सगळ्या मुरगांव तालुक्यांत न्ही सगळ्या गोंयांक मेळटलो. आनी आज हें काम स्टार्ट जावन म्हाका दिसता फुडल्या काळांत वास्को खातीर नाजाल्यार दाबोले, सांकवाळ आनी मुरगांव लायटी वचपाच्यो नाजाल्यार फ्लक्च्युएशन जावपाची ही खूब कमी जातली. म्हाका दिसता जावचीच ना. आनी तातूंत भितर जेन्ना अंडरग्रावंड केबलिंग जातलें तेन्ना तर इट वील बी सामकें मिनिमायज.